पर्यटन खात्यान शेकवाल्यांक अजून एक्सटेन्शन दिला. खरें म्हटल्यार तांची मागणी असली की जे शेक आसात जे शेक आसात म्हणून तांकां जाय तसो बिझनेस जावंक नाशिल्ल्यान तांकां थोडे दीस वाडोवन दिवचे. एक तारीख खरें म्हटल्यार सगळे शेक जे आसा ते बंद केले वता. मात फाटले कांय दीस आमी जर पळयलें जाल्यार खंयसर तरी वेंचणूक आसली आनी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर तांकां जाय तसो धंदो जावंक नासलो. सेकंड थींग म्हटल्यार जे शेक असले ते सुरवातीकूच तांकां लेट मेळ्ळे. सगळे टॅक्स फारीक करता म्हणसर तांकां तेंच्या हातीन पडटा म्हणसर लेट जालो आनी त्याच सगळ्या फाटभुंयेचेर तांकां जाय तशी शेक मेळोंक ना. जे शेक मेळ्ळे तेच्या उपरांत तेंच्यांनी काम सुरू केलें. मात तेन्ना वेंचणूक आनी त्या सगळ्या गदारोळांत तांकां खंयसर तरी शेक जे आसले ते तांकां धंदो जाय तसो करपाक मेळना. त्या खातीर आतां तांकां थोडे दीस जो पावस पडटा म्हणसर खंयसर तरी तांकां थाकाय दिल्या आनी शेक जे आसात ते एक्सटेन्शनाक थोडे दीस मान्यताय दिल्या अशें कळीत येता. काल मंत्री रोहन खंवटे हांचे कडेन शेकवाले आयिल्ले, तांकां मेळ्ळे. तेंच्यांनी सोमार मेरेन सगळें तडीक लायता म्हणून तांकां आश्वासन दिलें आनी आयज सोमारा दनपारां एक प्रेस नोट आयल्या की थोडे दिसां खातीर शेक जे आसात ते एक्सटेन्शनार घातल्या म्हणून. प्रुडंटा खातीर साई नार्वेकर.